मुगाच्या भाव भयणीनो पतीन म्हणाली पतीकडे आळेमा तांच्या घरा ताका हाळे एक नेकलेस हाडला नवतो नेकलेस हाडला नव्यांत वस्तूर हाडलां म्हाका मात्र कांय ना न्हे अशें कित्याक करताय तूं हाळे थंय ताच्या बायलेक नवो नेकलेस हाडला म्हाका एक तुका दिवंक जायना गे नवो नेकलेस एक नवें कापाड दिवंक जायना गे म्हणून बायलेन सारकें व्हडल्या बाई इसारल्या तातूंत कांय ना म्हाका एक दी म्हूण तिणें इसारलें देखून तो न्हवरो बारी बुदवंत तो म्हणालो आळे पळय ताचें दुसऱ्यांक काजार पयल्यांच्या काजाराक ते सोडून गेलो आनी दुसऱ्यांक काजार देखून ताका दुसऱ्या काजार जाल्यार तो दुसरो हाळे नवो नेकलेस दिता म्हजें एकच काजार न्ही म्हाका दुसरे काजार दिवं सोडटा गे तूं म्हाका दुसरे काजार जाले जाल्यार आमी दुसरो नेकलेस दिता म्हणून देखून एका काजारान एका काजारान एकच नेकलेस म्हणून लेख तशें पूण आतां पळया गेल्या त्या आयताराच्या ताळणेच्या आरण्याक जेजू केलो ताळणेच्या आरण्याक देखून ताळणेच्या आरण्यात न्हू गेल्या त्या आयतारा ताळणेच्या आरण्याच्या विशयांत आमी इल्ली शिकोवन आयकली आतां ताळणेच्या आरण्यात न्हू आयच्या आयतारा रुपांतराच्या पर्वताक ताळणेच्या आरण्यात रुपांतराच्या पर्वताक लितुर्जी आमकां आपण व्हरता लितुर्जी आमकां आयच्या आयताराची लितुर्जी आमकां आपण व्हरता जेजू पेद्रू जाकोब आनी जुवांवा सांगी घेवन पर्वताक सोडूंक आनी रुपांतराचो अणभव तांणी जियोंक जेजू तांकां आपणें दिता पेद्रूक या रुपांतराच्या पर्वतार चडाचे ताणें पर्वत सोडूंक आनी रुपांतराचो अणभव जियोंक अणभव जायचे आनी तो अणभव निरंतरी जियेजे हाका जेजू काय करता म्हळ्यार तांकां रुपांतराच्या पर्वताक व्हरता जेजूचें आजारपण हर एकल्या थंय पळोवंक उलो दिता जेजूचें आजारपण जेजू देव तो जिवान जेजू हर एकल्या थंय आसा ताचें रूप जेजूचें रूप जे त्या आजारपणाचें अणभव आमी हर एकल्या थंय आमी जेजूचें आजारपण पळोवंक वो जेजू उलो दिता वो पर्वत सोडचो म्हळ्यार कसो वो सर्व पर्वत आमी चडया वो आमकां अणभव जाय पेद्रून तो अणभव बगलो जेजू आमी हांगात रावया तांबू बांदया प्रमाणे वो अणभव पेद्रूक मात गे आमकां नाका गे आमी तो पर्वत सोडचो कसो तो पर्वत सोडल्यार आमकां जेजू रुपांतर जाल्लो अणभव जाता देखून तो पर्वत खंयचो तो पर्वत खंयचो तो पर्वत पयल्यान पयलें तो पर्वत सोडचो कसो गेम पवित्र पुस्तकांत पर्वत म्हळ्यार फकत एक भौतीक असो गुडो म्हण लेख न्ही भौतीक सुवात न्ही जॉग्रफिकल लोकेशन न्ही तें एक पर्वत म्हळ्यार जॉग्रफिकल लोकेशन न्ही म्हळ्यार पर्वत म्हळ्यार काय पर्वत म्हळ्यार उगडापणाचो जागो उगडापणाची सुवात देवान नवें ताचें आजारपण उगडापण जावचें देवाची शिकवण उगडापण जावची देवाचो संदेश उगडापण जावचो देवाची वळख उगडापण जावची तसली पवित्र सुवाताक पर्वत म्हणून पवित्र पुस्तकांत म्हणा पवित्रचो अर्थ जावन आसा ए प्लेस ऑफ रेवेलेशन पर्वत जावन आसा ए प्लेस ऑफ रेवेलेशन पर्वत म्हळ्यार फकत तो गुडो न्ही ताचेर जावचें तें आल्तार म्हळ्यार मेज न्ही ताचेर जावचें मिसाचें बली ताका संकेता सॅक्रिफीस तो तशेंच आल्तारीर जावचो सॅक्रिफीस तशेंच पर्वत म्हळ्यार ताचेर जावचें उगडापण मुख्य उगडापणाची सुवात म्हणून अर्थ रेवेलेशन प्लेस ऑफ रेवेलेशन पर्वत सोडचो म्हळ्यार कितेंगी भारी म्हत्वाचें घडटा पर्वत सोडचें म्हळ्यार कितेंगी एक म्हत्वाचें कितेंगी आमकां कळितातलें देव उगडापण करता म्हत्वाचें गटान पर्वतार देव उगडापण करता देखून आमी विंगड रावन पर्वता वयर रावा जाय विंगड रावचें येरसा दिसपट्ट्या गरजे थावलांनी पुरा पर्वता वयर सोडाचें हें दिसपट्ट्या आमच्या राटावळांनी पुरा सोड न्हू पर्वता वयर सोड विंगड जावन पर्वताच्या वयर आमी जिवान जाल्ल्या जेजू थंय आमी रुपांतर जावचें पर्वत आमी सर्गाक वेचें तशें आमकां सर्गाक येच्या पयन सर्गाक तेचेर वरचें पयन म्हणून लेख पवित्र पुस्तकांत पयत म्हळ्यार चडटा सर्गाक वयर चडचें देखून सर्गाक चडचें एक पयन ए जर्नी टू हेवन जावन आसा पर्वतार वयर आमी पर्वता वयर रावूं जाय आनी देखून ताका
गामान आमी दिजे, पर्वतार आमी सर्गार सोडचे देखून आमी ताका गामान दिजे, ताका बद्द जायचे, आमची ओडणी ताचेर आसाचे, आमची ओडणी संवसाराच्या सकलासच्या 100 राटावळींनी त्या पर्वताच्या उगडापणाचेर आमचें गामान, आमची ओडणी आनी त्या ओडणेचेर आमी बद्द जायचे. देखून ती जावन तें रिजॉल्व करूंक, देखून आमकां तें बगूंक, तें रिजॉल्व करूंक आमचें ती आशा आसाजे, आमकां तें कितें आसा पळय तें जारी करूंक आमचें ती आशाय आसाजे. वांजेल सांगता जेजू पेद्रू जाकोबा कडेन जुवांक घेवन पर्वता वयर सोडलो. मागणें करच्याक पयल्या वचपांत आमी पळयता मागणें करच्याक जेजू जुवांव पेद्रूक आनी जाकोबाक घेवन पर्वतार सोडलो मागणें करच्याक. पयल्या वचपांत आमी पळयता देव आब्रामाक सांगता भायर ये आनी अंतराळाक पळय म्हूण. आयच्या पयल्या वचपांत भायर ये आनी अंतराळाक पळय म्हणून. प्राजिताच्या काळार आमकां वरविंगड जावंक, म्हळ्यार वरविंगड म्हळ्यार येरांतावन वायटांतावन वरविंगड जावचें, तें म्हळ्यार होलिनेस, सपरेशन करचें. आमकां आमी सपरेट करचें म्हळ्यार सपरेशन म्हळ्यार पवित्रपण, पवित्रपणां वायटांतावन मेकळें कर, वरविंगड कर, पवित्रपण आमी जियोंक आनी वरविंगड जावंक मागणें करूंक आमकां अत्रेगान देवा पळोवंक उलो दिता. अत्रेगान देवा पळयचें अशें बेश्टें पळोवन नजो, अत्रेगान उर्बेन अत्रेगान देवाक पळयचें म्हणून आमकां दिलां. पर्वत चडचें म्हळ्यार दुसरें मेट खंयचें? पर्वत चडचें म्हळ्यार दुसरें मेट जावन आसा पळोवचें. पळयचें आमी, पळोवचें गरज. देखून आमी कितें पळयचें? जेजू ताचे मुखार रुपांतर जालो, शिसा मुखार रुपांतर जालो जेजू. महिमेंत ताच्या अनंत महिमेंत तो परजळ्ळो. महिमा म्हळ्यार मान्यता, गौरव, किर्ती, रेप्युटेशन, ऑनर असले पुरा महिमा म्हळ्यार आमी ऑल अर्थ दिता. पूण पवित्र पुस्तकांत महिमा म्हळ्यार आंतरीक आशिल्लें भायल्यान परजळचें. आंतरीक भितर आशिल्लें भायल्यान पडचें. म्हज्या काळजा भितर, म्हज्या जिणये भितर, म्हज्या अंतरमळ्यांनी आसचें तें भायर परजळचें. अंतरमळ्यांनी कितें आसा? तुज्या जिणयेंत जियेल्लें सगळें भायर दिसचें. तुज्या जिणयेंत तुवें कितें जियेलाय तें भायर दिसचें. तुवें दाखयल्ली दया, तुवें दाखयल्ली बिरमोत, तुवें दाखयल्लो मोग, तुवें दाखयल्लें बरेंपण, तुवें केल्ली सेवा, तें भितर पुरो तुजें बरेंपण तें भायर परजळटा. कोणा कडेन दया आसा, कोणा कडेन बिरमोत आसा, कोणा कडेन नीज मोग आसा, कोणें नीज सेवा केला, कोणें हेरांक बरेंपण केलां, तांकां सगळो लोक पळय तो एक पवित्र मनीस म्हणटा. पवित्र, तो परजळ उजवाडाचो मनीस म्हणटा. तो एक सात्वीक म्हणटा, सात्वीक व्यक्ती म्हणटा. देखून ताचे परजळ भायर दिसता. जेजू परजळ्ळो, ताच्या भितरलो स्वताचो उजवाड सगळ्यांनी परजळ्ळो. ताच्या भितरलो मोगाचो उजवाड ताणें एकल्याचो मोग केल्लो, तो मोगाचो उजवाड आतां परजळटा. आवय, देखून ताची सेवेचो ताणें हर एकल्यांची सेवा केली. भुकेल्ल्यांक ताणें खावंक दिलें, थाणेल्यांक पिवंक दिलें, थोंट्यांक बरें जायचें केलें. ताणें गूण केल्लें, ताणें केली सेवा, ताणें दाखयली दया, ताणें दाखयली बिरमोत आतां ताच्या बैल्यान परजळटा परवडटा. तर तुजे भितर तुजें तें मोग, तुजें तें सॅक्रिफीस, तुजें तें दया, तुजें तें बगसाणें, तुजें हेरांक बरें केलें आसा जाल्यार तें भायर परजळटा. तें कोणें सांगचें म्हणना, तें भायर परजळटा. मोगाच्यानो आमी क्रिस्ताचो परजळ आमचे थंय आनी हेरां थंय, पवित्र सभे थंय आनी सगळ्यांनी क्रिस्ताचो परजळ आमी पळयचें. आमचे थंय क्रिस्ताचो परजळ पळयचें, हेरां थंय क्रिस्ताचो परजळ पळयचें. पवित्र सभे थंय आनी सगळ्यांनी आमी क्रिस्ताचो परजळ पळयचें. क्रिस्त परजळसो पळयचें. क्रिस्त परजळ तेत्ता आमकां तो पळोवचे दोळे, कित्याक आमच्या थंय जेजूचो मोग आसा गे, आमच्या थंय जेजूची काकूळट आसा गे, आमच्या थंय जेजूची बिरमोत आसा गे. त्या जाळा जेजू परजळसो आमकां दिसता. त्या जाळा जेजू जळकोनसो परजळसो तसो प्रकाश आमकां दिसता. परवर सरचें म्हळ्यार कितें? तिसरें मेट. परवर सरचें म्हळ्यार तिसरें मेट आयकोनचें. लिसन. मिल्लीबाई सांगता मोइजे आनी एलिया मिल्लीबाई सांगता जेजू सांगता दिसतात. मोइजे नियमशास्त्र प्रतिनिधी दिसता म्हूण तिणें आयकलां. आनी एलिया प्रवाद्यांचो प्रतिनिधी दिसता म्हणून ती सांगता. मिल्लीबाई सांगता एलिया
प्रवाद्यांचो प्रतिनिधी म्हणून ते दोगी तांच्या निर्गमना विशयांत उलयतात. आतां तांचे नियमशास्त्री नाका, प्रवादी नाका, सगळ्यांक जेजू थंय आसा. तूं कहली नियम जाल्यार जेजून तेचो जेजूच नियम आमचे. जेजूचें उतरता आमकां नियम. जेजूची जिणींत आमकां एक नियमशास्त्र. देखून हांव आनी म्हज्या गरज ना. आतां जेजू आसतना ताचे मुखार आमी तांच्या निर्गमना विशयान दोगी उलयतात. देखून जेजूच्या मिसावान थंय नवो अर्थ ते पळयतात. जेजूच्या मिसावान थंय नवो अर्थ. बाप सांगता, हो म्हजो मोगासो, हो म्हजो पूत, म्हज्या मोगासो, ताका तुमी आयका म्हणून. देखून आयकोवचें. तुका त्या पर्वतार सोडटना तुका रुपांतर जावचें जाल्यार तुवें आयकचें. तुका आयकोवची संवय आसाचे. तूं आयकल्यार मात्र तूं आयकोंक तयार आसाय जाल्यार देव उलयल्लें तुका आयकता. तूं आयकोंक तयार गणजें. देखून जेजू थंय परिपूर्णता जाता. नियमशास्त्र प्रवादी जेजू थंय परिपूर्ण जाता. आमी आयकतना देवाचो शब्द मनीस जाता म्हणजे थंय. मोगाच्यानो चवथें, पर्वत सोडचें म्हळ्यार चवथें मेट कसलें मोगाच्यानो. पर्वत सोडचें म्हळ्यार चवथें मेट आजार आसचें. बी प्रेझंट. हांवें आजार आसाचें. खंय म्हजी मौत मागण्या वेळार, मिसा वेळार म्हजी मौत खंय कूड एकडे मौत एकडे जालां. म्हजी मौत आनी म्हजी कूड म्हजें सर्वस्व आजार आसाचें. ह्या सगळ्या एपिसोडांत जेजू एक उतार सयत उलयना. ही सगळ्या काणयेंत जेजू एक शब्द उलयना. एक उतार सयत उलयना. उलयता कोण? पेद्रू उलयता. मेस्त्री, आमी हांगा आसचें भोव बरें. मेस्त्री, आमी ह्या तुज्या आजारपणांतच रावचें. तुज्या रुपांतरपणान, तुज्या दैवीक त्या परजळांत रावचें बरें म्हूण सांगता. तसो उल्हास, तसो संतोश अपरिमीत तो मेजूंक जायना. ह्या उल्हासांत, ह्या अपरिमितांत तो सांगता, सोमी आमी हांगा आसचेंत बरें. जेजू ताका सांगता, हांगा आमी रावचें मात्र न्ही, आमी हो महिमाचो परजळ हेरांक दिवंक आसा. पळयत पुस्तकांत तांबू म्हळ्यार देवाच्या आजारपणाचो जागो, टॅबर्नाकल. तांबू म्हळ्यार पळयत पुस्तकांत तांबू म्हणल्या क्षणां जेजूचें टेंट ऑफ मिटींग, देवाच्या आजारपणाचो टॅबर्नाकलाचो संकेत. देवाच्या आजारपणा मुखार दुसरें कसल्याचीच आशा ना पेद्रूक. हांगाच रावया, म्हाका संवसार नाका, म्हाका सगळो संवसार नाका, आस्त बुदीक कांय नाका. तुज्या आजारपणाचो परजळ तित्त आशा. त्या आजारपणा मुखार दुसरें कसल्याचीच आशा, कसल्याचे अत्रेग, कसल्याक तो अत्रेगना. तो अत्रेगता पळय जेजूच्या आजारपणाचो, दैवीक आजारपणाचो. ते देखून हो अणभव पेद्रूक देवाच्या आजारपणाचो आशेवचे बरी करता. हो अणभव ताका आनी सस्ताच्या वत्त अणभव हांव आशेता. म्हाका दुसरें कांय नाका म्हणटा तो. वत्त अणभव तो आशेता. वत्त अणभव तो अत्रेगता. देखून मोगाच्यानो कथेन जाता म्हळ्यार भुरग्यांक आमी पिकनिकाक व्हरता. धाकट्या भुरग्यांक आमी इस्कॉलांत आसलो प्रिंसिपल जावन भुरग्यांक आमी पिकनीक व्हरताले. ते वॉटर पार्काक आनी पळय येल्यार त्या उदकांत आनी खेळटना भुरग्यांक आमी बेल्लो दिता. भुरगीं येवंक आयकनात, रडटात थंयच जाय म्हणून. तोलो अणभव तांकां उदकांत खेळचो. आनी व्हडल्या व्हडल्या शिवां आसात, त्या शिवांच्या वयर हाची प्लास्टिकाची शिवां आसात, तांचेर बसचें, खेळचें. माजरां आसात व्हडलीं व्हडलीं, तांचेर वचून बसचें. ओलो अणभव उदकांत बुपयोवचें. ह्या भुरग्यांक इतलो संतोश की नाका म्हूण रडटात, येवंक आयकनात. आवय बापाय ओडल्यार येना, टिचरां ओडटात उदकांत व्हांवन, येवंक आयकनात. थंयच जाय रडटात थोडीं भुरगीं, येवंक आयकनात ल्हान भुरगीं. तशेंच पेद्रू आज हे अणभव ताका इतलो संतोश, इतलो वैभव, इतलो आनंद हाडटा की ताका वर्णूंक जायना. हांव येवंक आयकना, आमी हांगाच रावया, स्वामी आमी आतां तांबू मारया आनी हांगाच रावया म्हणटा. देवा लागीं आमी ह्या इंटेन्स संबंद, इंटेन्स एकवोट आसा करचे. इंटेन्स म्हळ्यार अपरिमीत एकवोट आमी आसा करचे. कठीण एकवोट देवा मदें आनी आमच्या मदें आमी आसा करीचे. आनी तो एकवट आमी जियेचे. देवा कडच्या एकवटांत आमी जियेचे. वो एकवट आमी आराधनाच्या चापलान मात्र भोगल्यार पावना. वो एकवट आमी आराधनाच्या चापलांत आमकां एकदम देवाच्या मोगांत आमी त्या वैभवांत, ताच्या संतोशांत आमी एक जाता. पूण आराधनाच्या चापलांत आमी देवा लागीं एक जाल्यार पावना. आमी कितें करचें गी म्हळ्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिणेच्या हर एका
सुवातेनी हर एक सुवात जेजू पळोवची न्ही. हांव घरा आसां, हांव वाटेर आसां, हांव ऑफिसांत आसां, हांव इस्कॉलांत आसां, हांव आस्पत्रेंत आसां, सेवा दितां आनी आमी खंय ऑफिसांत खंय काम केल्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिणेच्या हर एका सुवात्यांनी वो अणभव देवाच्या आजारपणाचो अणभव आमी भोगीचे. आमी तो अणभव भोगीचे. आनी ते दाळा तो अणभव भोगतना तातूंत मेळ्ळो संतोश आमकां दुसरो खंय मेळना. देखून तो अणभव आमी भोगीचे. मोगाच्यानो आमचो भाव आसुल्लो, आमच्या वडदीत एक भाव आसुल्लो. ताचें नांव जोझेफ ऑफ कुपेर्तिनो. जोझेफ ऑफ कुपेर्तिनो म्हणल्यार आगांवचो तो जोझेफ ऑफ कुपेर्तिनो. जोझेफ ऑफ कुपेर्तिनो तो एक सांत जालो म्हळ्यार सिंपल भाव तो एक. तो कसो तो सांत जालो गी म्हूण सांगल्यार तो त्या कॉवेंतांत मस्त दुर्बळ पोटाग्रांतलीं मनशां सकाळींची येवन रावतलीं. सकाळीं 5:30, 5:30, 6:30 व्हडली लायन लागता मोगाच्यानो. आनी ते व्हडली लायन लागता आनी ते जाल्यार कितें भितर उंडे करतात. हर एका कॉवेंतांत सडावत आदीं कॉवेंतांत व्हडल्या कॉवेंतांनी असले उंडे करचे भितर बेकरी आसली. बेक करतले. ते उंडे पुरो आमी पावसाळ्यार उठोवंक आनी ते कातून ताचे भितर ते चटणी करता. आलो पालो घालून पियाव आनी पुरो घालून चटणी करतात आनी ते टोमेटो कातून त्या उंड्या भितर भरतात आनी तातूंत ते मांसाचो कुडको आनी पुरो दवरतात. सलामी म्हण काले म्हणटात ते मांसाचो कुडको दवरतात आनी हाड्यान हे चटणी हे बरे चटण्यो घालतात बऱ्यो. कितलो बरो जाता म्हण कितली बरी रूच आहा ताका म्हण. येदो व्हडलो उंडो एक आनी तो एक एका टिश्यू पेपरान गुठलोवंक आनी बरें पेपर तें ताचें गुठलोवन तांकां आमी एक बोटल उदक आनी जळेलांतल्यान ताका दिवंक. सकाळीं येताना 200 लोक रावल्लोय आसा. हांव रोमान शिकता आसतना मोगाच्यानो हांव ते टोरिनो म्हणल्या जाग्यार आसलो त्या कॉवेंतांत करतात आनी गोंयचो लोक पुरो गुड्यार सोडून येता. गुड्यार एक कॉवेंत आमच्या पारगबेटे मावंत मोते मारियानो आसल्या बरी ते व्हडलो गुडो आसा. गुडो त्या गुड्याच्या वयर लोक येता सकाळीं उठून आनी हो पुरो दुबळो लोक बस स्टँड आनी थंय हांगा रेल्वे स्टेशन न्हिदोन असो लोक खंय खंय जावन इस्रायल ते हांगा इटलीक आयिल्लो लोक थंय आसा. आनी तो लोक तांकां पोटाक आनी खावंक ना. देखून ताका सगळ्या दिसा पुरो जावंचो व्हडलो कुंडो येदो व्हडलो आसा तो कातन ताचे मदीं चीज सगळें घालता तांकां कांय नाका हें उदक आनी तांणी पळय एका दिसाक तांकां पुरो कांय इतलें बरें घटायचें तितलें आसा. तो उंड्यांत कातून आमी ते चटणी भरचे 200 उंडे करून पेपरान गुठलोवन आमी रेडी दवरचे आनी ताचो अमिसर वतालो. हांव ती भास शिकोवंक म्हाका धाडिल्लें आनी थंय गेल्ल्या वेळार कितलो लोक येता आनी हो जोझेफ कुपेर्तिनो तो ताका कितें आशा आसली म्हण दुबळ्यांचो मस्त मोग. तो लोकां तावन मागोन हाडटालो गोव आनी पुरा आनी हांगा फीट करून आनी उंडे करून लोकांक दिवचे आसले. ह्या दुबळ्या लोकांक दिवचे. एक दीस ताका मस्त आशा आसली सोम्या हांवें तुका सपनांत पळयचें रूप पळयचें म्हज्या सपनांत दिश्टी पड सपनांत म्हाका दिश्टी पड जेजू तुका हांवें पळयचेंत म्हणून. आनी वस्त हांवें न्हिदोंक येताना जेजूचो उडास पडटलो. जेजूचे पवित्र काळजाची इमाज थंय आसली. तो जेजूच्या पवित्र काळजाचें म्हाका पळयचें जेजू सेक्रेड हार्टाक पळयचें. साकराक कुंवरे साकराक कुंवरे साकराक कुंवरे म्हणून सेक्रेड हार्ट म्हूण तो मागतालो. आनी जेजूच्या काळजाचो तो मस्त मोग. तुज्या काळजांत तसली बिरमत तुज्या काळजाचो मोग तुज्या काळजाचें बोगसाणें तुजे काळज दया म्हजें काळीज तुज्या काळजा बरी कर तेल्लो लोकांची सेवा करूंक जाता म्हूण हर एक दिसा तो मागतालो. आनी अशें आसतना देव ताका कितें करता म्हूण सांगल्यार जेजू ताका एकटी दिश्टी पडटा. न्हिदिल्ल्या त्या क्षणांनी सकाळींच्या पांत्यार हाका 5 वरां उठोवंक आसा. जेजू केदार दिश्टी पडटा म्हळ्यार 5 वरां उठच्या 2-3 मिनटां पयलें दिश्टी पडटा जेजू. जेजू ताच्या मेजार येवन रावता असो सेक्रेड हार्ट जेजूचें काळीज. हो संतोसता अनंत देवाक स्तुती करता आराधना करता आनी तक्षण ताका उडास येता. ते ताचें बेल जाता तें ताचे टायम दवरलो ताणें ताचें बेल रिंग जाता तें एलार्म जाता. एलार्म जाल्यार फुडलो उठटा. सोम्या म्हाका खान करचें तुका सोडून वचोंक जायना पूण ते लोकांक हांवें उंडे दिना जाल्यार लोक थिंगा येवन रावता तांकां दिवचें मागीर जायना वेळ जाता. मागीर तो लोक उचलता आनी गलट सोमा जायना हांवें वसाजें तांकां बुकेक ते बुकेन व्हरतीत म्हाका वसाजें. जेजू बेजार करनाका जेजू एकच मिनूट हांवें तुका पळयलें जेजू म्हाका 1 वर तुजें पळोवन बसप जेन्ना आशा आली एकच मिनूट न्हय जेजू बेजार करनाका हांव ताका उंडे दिवंक येता. जेजूक सोडटा आनी उंडे दिवंक येता. थंय तो रडता तो थंय खाता उंडे खाता तो उडास येता. कोलो अणभव तो कोलो सुद्दां जेजूक सोडून आयलो न्हय. जेजूक म्हज्या रुमान सोडून आयलो न्हय. हांगा सकयल आयलो न्हय. जेजू वयर रुमांत आहा न्हय. ये जेजू हांवें खल सूख केली पूण उंडे आनी खाता तो एकेकीन चटणी आनी भरता चीज आनी पुरो घालता टोमेटो घालता सगळ्या 200 लोकांक दिता. आनी परतून कठीण येता जेजूक हांवें मोस केलो जेजूक हांव मेळ्ळो ना जेजूक हांवें इन्कार केलो जेजूक हांवें तिरास्कार केल्या बरी जालें म्हूण रडटा
रुमाक येता आनी ते जेजू रावल्यार थंय तकली दवरया म्हणटा आनी तकली दवरून दिमे घालतना जेजू परतो रावलो आनी जेजू एक ताका सांगता जोझेफा कुपेर्तिनो तुका जर तर तूं उंडे दिवंक वचनासलें जाल्यार म्हाका सोडून वचनासलें जाल्यार हांव तुका मेळटो ना. तुवें म्हाका त्या बुकेल्ल्या थंय निर्गतित्या थंय गरजेवंता थंय पळयलें न्ही बाबा तुवें देखून हाल्यार तुका हांव परतून दिश्टी पडलो तुका राको रावलो म्हणून. जेजू ताका पटलून धरता. सांत जावंक पावता जोझेफा कुपेर्तिनो सांत जावंक पावता. देखून आमी जेजूक आराधनाच्या टेंपलान बसून जेजूक पळयल्यार जायना. ताका दुबळ्यान थंय ताका परजळचो जेजू थंय ते बऱ्यो करून खेळटा आमचे थंय जेजू परजळटा. मोगाच्यानो मदर तेरेजाक मागण्यांची आशा आसली मस्त मागण्या करचे म्हणून सकाळीं उठ्ठली आनी ती चॅपलान बसतली. हांवें दुबळ्यांक हिंजून हिंजून म्हाका पुरो जालें. हांव दनपारां मागीर माथ्याचें दुबळ्या भुरग्यांक मार्गार रस्त्यार उडयल्या भुरग्यांक हांवें दनपारां मागीर येचें म्हाका 10 वरां म्हणसर हांव हालना जेजू आराधना करून बसता. जेजू मेळटा तिका बारीक खूश जाता. ताबेर्नाकलान ती मागतना जेजू तिका दिसता आनी तें लावालावीक तो संतोश तो आनंद तिका सोंसूंक जायना. त्या आनंदान ती भरता. जेजू तें ताबेर्नाकलान तिका आसचो दिसता तिका. आनी मागीर दीस येताना तिच्या कन्फेसरा कडेन सांगता म्हळ्यार तिका एक कापुजीन पाद्राब आसलो तिचो आत्मेक वडील तो आत्मेक गायड करतलो तिका एक कापुजीन पाद्राब तिचे कडेन सांगता म्हाका 8 दीस जाले आतां 15 दीस जावंक जाले आणकी म्हाका जेजू ना म्हाका कालेंक ड्राय भोगता सुकें भोगता म्हाका जेजू ताबेर्नाकलान बगना जेजू ना म्हणल्यार बरी भोगता म्हाका ताबेर्नाकल म्हाका मेळना जेजू म्हाका कांय ना खाली जाता जिवान पुराय खाली एमटीनेस ताबेर्नाकल पुरो एमटी मागण्यांत पुराय म्हाका कांय ना जेजू नासल्यार भोगता हें कालें म्हणटा. त्या दाडो तो पाद्राब सांगता तिचो आत्मीक डायरेक्ट कापुजीन पाद्राब सांगता तिका प्राय व्हरून तो हांव मागण्यांकर सांगता म्हणून. दुसरे दिसा मागण्यांकर तो मदर तेरेजा मेळोंक येता आनी सांगता मदर तेरेजा तुवें चॅपलान बसून जेजूचें आजारपण पळोवन हांगा सूख भोगूंक तुका आपणे दिल्लें न्ही जेजून. जेजूक भोगिल्लें तें जेजूचो वैभव तो अणभव तुवें मार्गार पडल्या कोडकारांक आनी भुरग्यांक सगळ्यांक सांडिल्ल्यांक गरजेवंतांक थंय तांकां उखलताना तुवें अणभव भोगचे. हांगा वयर बसून फॅना पोंदा बसून सक्रामेंत ताबेर्नाकला पळोवन अणभव केल्यार जायना. तुका हांवें आपयल्लें खालें म्हळ्यार तुवें म्हाका त्या पडुल्या थंय कोडकारांत थंय भुरग्यां थंय म्हाका पळयचें म्हणून तिच्या बुकान ती बरयता. देखून पर्वत चडचें म्हळ्यार खाली ताबेर्नाकलान बसून न्ही आयज जेजूक आमी आशेवचें काळजांत हाडून आशेवचें आनी गरजेवंता थंय जेजूक महिमेवन जेजूक पळोवचें. पर्वत चडचें म्हळ्यार 5वें मेट जावन आसा मोगाच्यान सायलन्स मौन. पर्वता वयर जाला तो अणभव पोंताक शीस पळय तो पर्वताच्या वयर जाला अणभव तो पोंताक शीस मौन जालें एंडाक त्या अणभवाच्या पोंताक अणभव भोगतना एंडाक शीस मौन जालें उलयनात कांय करनात मौन जालें. दे फेल सायलंट त्यो मौनार पडले. जेजू सांगता हें कोणाकय सांगिनाका म्हणून. तो पुनर्जीवन जायसर तुमी कोणाकच सांगून जो जेजू म्हणटा. ही तुमी पळयली म्हजी वैभवाची म्हजी महिमा तुमी पळयले म्हजें विश्वदर्शनां तुमी पळयलें म्हजें तो ताच्या देवाचपणाचो परजळ जेजू थंय पळयलो. हें कोणाकय सांगना काय म्हळ्यार सगळ्यांक सांगायचें आसलें न्ही गे सांगिना हें म्हूण सांगता जेजू. कित्याक म्हळ्यार तो सांगोंक तितलो सुलाभ न्ही. येदोडली महिमा येदोडलो अणभव तो खाली आमच्या उतरांनी ल्हान उतरांनी सांगल्यार ताका आमी फावो त्या रितीन सांगोंक आमकां आमी सकना. देखून जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत परत तेवटेन जेजूची महिमा पळयतना ती पुनर्जीवनाची महिमा पळयतना आमकां तसो बरो अणभव मेळटा. एका खिणाक तुवें पळयलो अणभव तुजें न्ही सांगूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा आणकी तुमी बगीचे वो तुमकां इल्लोसो अणभव दाखयला मात्र देखून तुमी म्हजें पुनर्जीवन जायसर कोणाक सांगनाकात. पुनर्जीवनपण जाल्ल्या उपरांत तुमी स्वस्थ तुमकां कळीत जाता वो म्हजी महिमा कळली गे म्हणून. आतां ती तुमकां कळीत जायना. ती अर्द्यो कुऱ्यान तुमी बगलां अर्द्यो कुऱ्या तुमी पळयलां एका घडये मात तुमी पळयलां हें सांगूंक वचनाकात. पुनर्जीवन जाल्ली महिमा तुमी पळयतल्यात तेजो तुमकां स्वस्थ कळीत जाता स्वस्थ जाणवाय मेळटा स्वस्थ सांगोंक तुमकां जाता उतरां मेळटात. त्या दाळा तुमी परिपूर्ण स्वस्थ कळीत जायसर कोणाकय सांगनाकात. पुनर्जीवनपण जाल्यार सांगा म्हणून. तेजो तुमकां यू अंडरस्टँड द फूल मिनींग ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. वय कळ्ळें गे. मौनपणी पर्वता वयले अणभवाचें वर्तें फळ मौन
माऊंटपण आपले माऊंटपण पर्वता वयर मेळ्ळें तें वर्तें देणें वर्तें ग्रेटेस्ट गिफ्ट द फ्रूट ऑफ एक द ट्रान्सफिगरेशन एक्सपिरियन्स लिसन अँड सायलंट मोगाच्या न्हू लिसन म्हणल्यार उतारक सायलंट आर टू अनाग्रॅम्स म्हणटा आमी ताका अनाग्रॅम्स म्हणटा तो दोनी शब्द लिसन आनी सायलंटाक इंग्लिशांत अनाग्रॅम्स म्हणटा अनाग्रॅम म्हळ्यार काय अनाग्रॅम म्हळ्यार बोथ वर्ड्स आर सेम लेटर्स हांतू आसले त्या अक्षरांत तांतू आसले अक्षरांत सायलन्स आनी लिसन तांतू इसो हांतू इसो हांतू आसले परत तांतू आनी तांतू आसले परत हांगा तिंत लेटर ते शब्द तांतू पाठीमुखार जालां तितल्यांत लेटर्स आर सेम देव सायलन्सांत आमचे लागीं उलयता आनी सायलन्सांत आमी बरें आयकतात हांव जेजूक सायलन्स आसतना तो उलयता आनी सायलन्स आसतना बरें करून आयकतात हांव देखून ते दोनी एकच शब्द पर्वत चडचें सोवें मेट जावन आसा पर्वत चडल्या नंतर तो देवंका फाटीं थंय रावया म्हळ्यार जायना पेद्रू तंबू मारया म्हणटा ताका नंतर कळटा की ताणें पर्वता थावन सकला देंवल्या नंतर तो अणभोग तो मुंदरून येता पर्वतार जालो अणभोग थंय सोडूंक ना तो म्हज्या जिणेंत येवन पर्वत देंवल्या नंतर तो मुंदरून येता ताच्या मिसावांत ताच्या खामांनी तो मुंदरून येता तो परसळ पळयल्या उपरांत तांची खामां व्हरतीं तीं मिसांव कामां व्हरतीं त्या मिसांव कामांनी गरजेवंतांक दाखयल्या व्हरत्या मिसांव कामांनी ताणें पासरल्या ताणें प्रगट केल्या देवाच्या उतरां मारिफात तो परसळ गुड्या वयलो रुपांतराचो परसळ तो पाशार कंटिन्यू जावन ताचा पाशार जाता येता आमी सोम्याची महिमा आमच्या मुखी परजाळ अशें करीचें मोगाच्यान म्हज्या मुखांत देवान दाखयली ती व्हडटी महिमा परजाळाचे जेजू खंयच्या आवय कित्याक ताच्या ताच्या देवपण लिपोवन आशिल्लें वेल काडलो जेजून ताणें कित्याक तो वेल काडलो येदोळ मुसळो जेजू थंय आसलो एक वेल दांपुल्लो ताच्या देवपणाक दांपुल्लो वेल आतां जेजू तो देवपण एका क्षणाक तक्षण तो काडटा जेजू ताची दैवीक ताणें वेल काडल्या वेळार ताचे वयर देवपण दांपुल्लो वेल काडटा तालो देवपण परजळटा ताचें तर तक्षण ताची दैवीक महिमा प्रकाशता परजळटा शिसांक ताच्या मुखल्या वाटेक वो अणभोग मस्त गरजेचो कित्याक जेजू एका खिणाक एका थोडी घडयो तसो दैवीकपणाचो अणभव शिसांक कित्याक दिलो कित्याक तांकां ताची गरज आसली वय मस्त गरज आसली शिसांक तांच्या मुखल्या वाटेर दिशाफलाच्या मुखल्या वाटेर भोव गरजेचें हो अणभव तांकां भोव गरजेचो कित्याक म्हळ्यार निमाणें कितें राखण आसा तांकां कली दगदनी राखण आसा त्या दगदने वेळार ती दगदनी ओडगी तांकां मागीर दगदनी उपरांत मेळचो हो अणभोग महिमेचो अणभोग व्हरतो गी म्हूण त्या महिमेच्या अणभवाक मुखार तांचे कश्ट वळवळे कुरीस तांकां मेळटाना हो अणभोग तांकां गरजेचो ताचेर जैत व्हरूंक ते वळवळे सोसूंक कुरीस सोसूंक तांच्या जिणेच्या पैनांत कितेंय सोसूंक मेळ्ळ्यार ते वर्थ हांव सोंसता कित्याक म्हळ्यार हें ताणें पळयलां तें आमकां जाय तें मेळच्या खातीर हांव कलेन त्याग करूं कलेन सोसूंक आमी तयार आसा म्हणून ते शीस जाणा जातात कितेंय सोसूंक मेळ्ळ्यार वर्थ इट त्या महिमे मुखार तांणी सोंसचे ते कश्ट वळवळे ते चड न्हय नॉट टू बीग तांचे कश्ट तांची दगदनी तांणी सोंसचे कश्ट नॉट टू बीग वॉट इज टू बीग ती महिमा ट्रान्सफिगरेशन इज टू बीग हो संदेश सोमी आमकांय दिता आमकांय राखून आसा तीच महिमा आमच्या जिणेच्या पैनांत ते आमचे जिणेचें पैन सार्थक करता आमी खणिल्लो बेस आमकां स्वार्थ करता जेजूक दिल्ली साक्ष आमी सोंसले कश्ट बावडटा खातीर सगळी सार्थक वर्थ इट कित्याक म्हळ्यार आमकां मेस्तांक जेजूची महिमा राखून दवरल्या आमेन.